काल आम्ही पळयले भारतीय जनता पार्टीच्या आनी एका फुडाऱ्यान स्वप्नेश शेर्लेकर जे एक एक्टिविस्ट आसा आनी गोंया खातीर झुजता, गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर झुजता, तांकां फोन करून धमकी दिली। बीजेपीचे जे गुंडा गोंयभर आसा त्या लोकांनी आज कशे तरेन गुंडाराज चलयला गोंयांत हे आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ज्या ज्या तरेचे इन्सिडंट जाता तातूंतल्यान दिसून येता। भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटा ओपोजिशनान खंय प्रूफ दिवचे, म्हणजे यू आर कॉलिंग युअर डिपार्टमेंट एंड होम मिनिस्टर इनकॉम्पिटंट अशें जालें, कारण ताका प्रूफ करपाक एकठांय करपाक जमना अशें तुज्या विधानांतल्यान दिसून येता। हांव जेन्ना पळय रामाक मेळपाक गेलो तेन्ना रामाची जी परिस्थिती आसा ती पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की रामाक तांणी अशे तरेन करून सोडला की हो भंय सदांच ताज्या मनान उरपाक जाय आनी बाकी एक्टिविस्टांच्याय मनान उरपाक जाय। रामास थॉट्स वी कॅनॉट कोलेट दोज थॉट्स। तो उलयता आसतना म्हाका एक कितें सांगपाक लागलो आनी ओगी रावलो आनी एक मिनटाक परत म्हणपाक लागलो आपूण कितें उलयतालो। म्हणजे यू कॅन इमॅजिन द ट्रॉमा दॅट रामा इज एक्सपिरियन्सिंग रायट नाव। अजुनूय ब्लिडींग जाता वेन ही पासीस युरीन, अजुनूय ताका प्रॉब्लेम जाता स्टूल पास करपाक, अजून ताका पेन आसा, तो स्वरांचेर आसा। अशें आसतनाय आज परत परत पुलीस थंय वता आनी म्हणटा स्टेटमेंट दी म्हणून। सो खंय ना खंय तरी हे इन्व्हेस्टिगेशन सरकार एका तरेन व्हरपाचो प्रयत्न चलयला काय अशें दिसपाक लागला आनी हाका कारण म्हणल्यार बीजेपीचे गुंडाराज। आनी हे जर बंद जातले जाल्यार गोंयकारान एक चळवळ करून उठचें पडटलें आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक आम आदमी पार्टी बांदील आसा। ताका लागून आमी आज गोंयभर एक कॅम्पेन सुरू करता। आमी गोंयभर गुंडाराज जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ताज्या विरुद्ध मशाल पेटयता, ताज्या विरुद्ध आमी एक उजो पेटयता आनी ताज्या खाला आमी ही कॅम्पेन आज लॉन्च करता। आनी दॅट कॅम्पेन जी आज तुमकां आमी लॉन्च करता ताजी आमी जो पोस्टर केला तो आज आमी वी आर गिविंग इट। बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांत नाका। दिस इज द कॅम्पेन that we are starting. Under this campaign, आमी गोंयभर वतले, आमचे फुडारी गोंयभर वतले, नाक्या नाक्यांचेर वतले, बाजारान ज्या ज्या जाग्यार कॉर्नर जे आसा, ज्या जाग्यार लोक आसता थंय वतले आनी एक जागृताय निर्माण करतले की कशे तरेन गोंयकारांक जागे जायचे पडटले। ज्या दिसा रामाचेर हल्लो जाल्लो त्याय दिसा हांवें सांगिल्लें की गोंयकारांक जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी गोंयकार जर जागृत जायना जाल्यार ताका कसो जागो करपाचो ताचो प्रयत्न म्हणून ही जी आमी कॅम्पेन सुरू केला बीजेपीचे गोंडाराज गोंयांत नाका ती घेवन आमी गोंयभर भोंवतले, आमचे लिडर्स भोंवतले, आमचे एमएलए भोंवतले, हांव भोंवतलो आनी वेगवेगळे जे आमचे कार्यकर्ते आसा ते भोंवतले। कारण खंय ना खंय तरी बीजेपीच्या गुंडाराजाचो म्हाका दिसता आतां विनाश अटळ आसा। ह्या नरकासुराक जे दहन जातले ते दहन ह्या वायट प्रवृत्तींचे, बीजेपीच्या वायट प्रवृत्तींचे, बीजेपीचे गुंडाराजाचे जावंक जाय। अशे तरेन आमी दिवाळी साजरी करपाक जाय ह्या वेळार की भारतीय जनता पार्टीक कळून येवपाक जाय की तांचो जो नरकासूर जाला करप्शनाचो, तांचो जो नरकासूर जाला गुंडाराजाचो तो खंय ना खंय तरी लोकूच एक दीस जळोवन उडयतले। 100% महानंद अस्नोडकर कोणाचो लिडर? महानंद अस्नोडकर हो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर, भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी, हे सगळे गुंडा जे पार्टीन भरल्या। हे तांकां दिसता की कायदो आनी सुवेवस्था ही फक्त म्हणजे सामान्य मनशा खातीर ती ना आनी ती मोडली जाल्यार आमची पार्टी पावरान आसा, आमी कितें करतले? तेच आमी चित्र पळयलें सेसिलाचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आमी तेच चित्र पळयलें। आज उलटी ताजेर एफआयआर जाल्या। वाय आय एम सेयिंग दीस? सेसील आज गोंया खातीर झगडटा, गोंया खातीर गोंयभर भोंवता आनी ताणें त्या दिसा जें केलें ते त्या दिसा जें घडलें तें लोकां खातीर आशिल्लें। थंय मंत्री पावूनाशिल्लो ना, ताजे आमदार पाविल्ले, ते पयले पाविल्ले लोकां खातीर हेल्प करपा खातीर आनी जें कितें घडलें ते व्हिडिओचेर आशिल्ले। अशें आसतना गोवा पुलीस, पणजे पुलीस स्टेशन सेसील आनी तांचेर एफआयआर रजिस्टर करता। सो इट इज कॉमन थिंग टुडे की आज जर एक्टिविस्ट किंवा गोंयकार जो आसा जर गोंयकारा खातीर लढटा जाल्यार ताजे विरुद्ध जर कितें करपाक जाय जाल्यार ते गुंडा एक तर पुलिसां मार्फत करता ना जाल्यार गुंडा मार्फत करता। सो आय थिंक इट इज हाय टायम पीपल फायट अगेन्स्ट गोवा एंड इफ पीपल ऑफ गोवा समाव खंय ना खंय तरी आमकांय केन्ना केन्ना दिसता की इतले आमी बोवाळ घालूनी गोंयकार खंय तरी सुन्न जाला, सुस्त जाला, नम जाला, बट इट इज नॉट अ फॅक्ट। गोंयकार खंय ना खंय तरी एक मनान ताच्या भंय निर्माण जाला आनी तोच भंय निर्माण करपाची परिस्थिती ताणें रामाक मारून केल्ली। पूण क्रांती केन्ना घडटा?
जेन्ना गोंयकाराचे काळीज दुखावता, केन्ना मनशाचे काळीज दुखावता, खंय ना खंय तरी क्रांतीची सुरवात जाता आनी ती क्रांतीची सुरवात आमी आज करपाचो हो प्रयत्न आमचो आसा. आमी मागता गोंयकारां कडेन की रामाच्या जाग्यार तुमी कोणीय आसूंक शकता, मागीर तो बीजेपीचो कार्यकर्तोय आसूं, कारण आज बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक हरशी म्हणून जे जुने आसा तांकां तांच्याच पार्टी भितर किंमतूच ना. इम्पोर्टेड लोक हाडून लिडर्सूय करतात तांकां, तो तांचो पर्सनल विशय. पण हो जो मार पडला तो तुमकांय पडूंक शकता. तेन्ना विचार करात की ही दादागिरी अशीच चलूंक दिवपाची, हें जें चल्लां तें अशेंच चलूंक दिवपाचें काय हातूंत भितर बदल घडोवन हाडपाक जाय, आनी तो बदल घडोवन हाडपाक आमी आज भायर सरल्यात.